ते 3 महिने तिलारी वॉटर प्रोजेक्ट बंद आसता. काही 1-2 महिने पयलीं महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाची जे डब्ल्यू डिपार्टमेंट आसा ताजे इंजिनियर जे आसा ते गोंयांत आयिल्ले आनी आमकांय खबर आसा की महाराष्ट्राचे कॅनल जे आसात दोडामार्ग पर्यंत हे सामके जुने जाल्ले आसात आनी मदीं मदीं फाटल्या 5-10 वर्सां पळयलां की मदीं मदीं ते ब्रीज जाताले म्हणजे फुट्टाले तुट्टाले वगैरे आनी ते रिपेर करप इजी जायना काम कारण ते दोंगराळ भाग सगळो आनी त्यामुळे तांचें हें आशिल्लें की आमी एकदम एक 3 म्हयने आमकां मातशें परमिशन दिया 2 वर्सां उंदो आनी फुडल्या वर्सा आमी ते रिपेर करून घेता अशें म्हणून फूल सारकें रिनोवेट करून घेतात बट दॅट इज अंडर कन्सिडरेशन. हांव सीएमा कडेन आनी आमचो रोहन खंवटे आनी बाकीचे आमदार आसा पळय नॉर्थाचे तांचे कडेन उलोवन कारण आमी ऑल्टरनेटीव उदक दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा ऑलरेडी केल्ली आसा. म्हणजे कॅनल समजा बंद जालो कॅनलांतल्यान समजा उदक आयलें ना म्हणजे बंद केल्यार येवचीच ना न्ही त्यामुळे आमी पायपलायन जी आसा पळय न्ही ती सारकी आमठाणें धरून आमी पायपलायन हांगा घातल्या खंय कुचेली आनी कुचेलीच्यान ती म्हापसा पर्यंत येयल्ली आसा आनी म्हापशेच्यान उदक मागीर तें परवरी आमी गिरीक लिफ्ट करतात तशेंच तेंच उदक मागीर आमी हांगा धाडटले खंय दितले पिलन दितले. त्यामुळे एंटायर नॉर्थाक ऑल्टरनेटीव सिस्टम ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर दुसरी लायन रॉ वॉटर दिवपा खातीर घातिल्ली आसा आनी पयर आमी ती टेस्टींग केली आनी बहुत करून फाल्यां सोमाराक तारीख तुगेली 31 तारखेच्यान जवळ जवळ 15 दीस ती चलतली. सो उदकाक इफेक्ट कॅनलाचें उदक बंद आसता. सो उदकाक इफेक्ट जावचें ना. सो हें केन्नाच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा? हें ऑक्टोबरा म्हटलां तेणी पूण आमी फुडल्या सप्टेंबराच्यानच सप्टेंबराचे आमी ते ट्रायल घेवपा पळयतात. सो ऑक्टोबर टू डिसेंबर 15 दीस घेतले 15 दिसांक बंद 15 दीस ट्रायल घेवन पळयतले खंय एखादी पायपलायन लीक आसा किंवा लूज जाल्ली आसा किंवा आनी कितें जाल्लें आसा हें सगळें आमी हे 15 दिसांक करतले. सायमल्टेनियसली कॅनलाचें उदक चालू आसतलेंच पूण आमी पायपलायन टेस्ट करून पळयतात. ती एक फूल प्रूफ जाली की मागीर आमकां ऑक्टोबरांतल्यान दिवपा मेळटलें. सो पूण हे तेंचे बॉन्ड केन्ना मागला तेणी टायमींग? तांणी ऑक्टोबर टू डिसेंबर 3 म्हयने मागला. सो तुमच्या हितूंतल्यान सगळो प्रबंध आसा तुमचो? आमी सगळी प्रोविजन एडिशनल प्रोविजन केलां गोंयान प्रॉब्लम जायना जाता. ओके दुसरें